फायल व्हरोंक ना तुमी? ओके. CCTV फुटेजान आमकां मेळ्ळें की तुमी वयताना तुमच्या हातीन फायल आसलें. व्हरोंक ना तुमी? व्हरोंक ना? ओके. कितल्यांक सुमार गेल्यात तर तुमी? 12:30 अशें कितें गेले. पण तुमी फायल व्हरोंक ना? खाली गेल्यात तुमी? ओके. पर्सनली कामात त्याच्याकडे गेली होती, पण आता ती फाईल घेऊन गेल्या. आता आम्ही आमच्या पंचायतीतून कबड्याची चावी आसा ती सुद्धा ते किती घेऊन गेल्या. आणि त्याका तितको अधिकार कसो की पंचायती चावी ती कशी व्हरता, बाकी स्टाफ सुद्धा आमच्याकडे आसात ना असं. म्हाका कळना की आता चावी व्हरपाचो एका मॅटर मी पहिली फावट पळयला. चावी कोणतरी स्टाफ आपल्याकडे ना जाल्यार दुसऱ्या तरी स्टाफाकडे दवरपाक जाय तेंच्या चावी. ह्यो प्रकार पयलींचदा म्हाका आढळपाक आयला. आता ताका 4-5 फावटी फोन केला, ती फोन आमची घेना. आमी कितें समजपाचें कितें? अजून आता 2 वरां जाय दिली आमी अजून पंचायत ती माझी फोनय उखली ना आमची. त्याच्या फुडें आमकां काहीतरी दालमेकूच घाले असं म्हणूंक येता. कितें इशू म्हणून कितें दिसता तुमकां? ती पंचायतीन नसता आणि काहीतरी फायलीचे कितें इशू हे? आयज आमची एक मिटींग आसली, स्पेशल मिटींग आशिल्ली. तेतून एक विविध प्रकारचे आमचे 2-3 ठराव आशिल्ले ते आमी घेतले आसा. थोडे पेंडींग आसा, थोडे घेतलेले आसा. आणि त्या खातीर त्या डिस्कशना खातीर सगळे पंच सुद्धा आयिल्ले आणि त्या बरोबर आमी डिस्कस करताले. ही अचानक आता आपल्याला अर्जंट वचपाक जाय म्हणून ती 11:30 पावणे 12च्या दरम्यान गेली. ती अजून पतांनी माझो एक फोनय घेयना. आता निदान तेणी सांगपाक जाय खंय आसा कितें आतां ते सांगिना. ओके. म्हाका काय कळना आता कित्याक फोन घेयना. आता ही पयली फावट म्हाजे बरोबर जाल्ली आसा. आता ती पंचायतीन नसता ती बी आरोप तो खरे आसा? आता पंचायतीन ती जेव्हा आसता तेव्हा अवेलेबल आसता, पण मदींच खंय तरी फाटी फुडें आसता खंय तरी. म्हाका सांगा, अशें जे पंचायतीचे कामां आसात ते घरा कडेन व्हरून करूं शकता काय? पंचायतीचे घरावरून कामां करू शकता. पंचायती कामां पंचायतीने जावपाक जाय. आता कोण फायली अफरातफरी, कोण फायली वयर सकयल व्हरता करता म्हाका काय खबर ना. पण आता आज कबटाक लॉक जालो म्हाका एक सरप्रायज दिसले. पंचायत आमच्या सगळ्यां खातीर ओपन आसा. कबटाक लॉक करप ही बरोबर न्हय. कारण एका नाल्यार दुसऱ्या तरी खंयच्या तरी स्टाफा कडेन बाबा ही चावी आसा. आतां आमकां खंयची फायल पळोवपाक जाय किंवा करपाक बोलपाक जाय जाल्यार आमकां पळोवंक मेळना ती. काय कळना आता काय चल्लां हें. पंचायत पंचायतीन असो घोळ कित्याक चल्लो. आता तुम्ही ताका कॉल बी केल्ल्यात बी कॉन्टॅक्ट? 4-5 फावटी ताका कॉल केलो, मेसेज केली ताका. तर आपण फोन सुद्धा घेयना आणि मेसेज केला की खंयच्या तरी मनशा कडेन ती बसली. ओके. आता भायर जेन्ना सरता पळय कितें तरी रजिस्टर आसता, खंय वयता येता बी कितें तेणी त्याच्या उपरांत इमिजिएटली रजिस्टर आमचो मुवमेंट रजिस्टर बुक म्हणून आसा तेतून हांवें चेक केले. तर तेतून तर नांव आयचे डेटीचेर कितें तरी बरयल्लें आहा तेणी वयता म्हणून 12-10 म्हणून हांगा सध्या. पण बरें आता म्हणून केल्या ती व्हिडिओ कडेन वयता म्हणून. आता ती फोन तरी निदान घेवंक शकता न्ही ती. ओके. हां, कितें म्हणटा तुमी? पळय जे आयज पळय सकाळी 10:30 मेरेन हांगासर बाजला न्हू. आतां ना म्हटल्यार 2:05 जाले. हांवें ताका 4 कॉल केले सेक्रेटरी. आमी कोण बांदले हांगा एक प्रतिनिधी म्हणून कोरगांवचे बांदले. आनी त्या प्रतिनिधीक तेणी उत्तर दिवपाक जाय जाल्यार फोनार बाबा आपणाक टायम दितलो कितें जातलो तें तेणी सांगपाक जाय आसलें. आयज सरपंच सारके आमचो एक पंच सगळे हांगासर जे आमी 2 म्हयने वाट पळयता आनी ताका कॉल करता तेजो आमकां आजून उत्तर ना. अशें दिसता की जी ताका खंय तरी पाठिंबो आहा कोणाचो तरी असो म्हणून ती आयज वावरता. ताका पंचायतीचें पडलेलें ना. तें स्वताचें घर कशें वापरलेलें दिसता म्हाका. म्हणजे हांव इतकेंच म्हणटा जे आयज सरपंचान सांगल्या कारणान जेन्ना स्टाफाक विचारले चावी खंय, त्या चावयेचो सुद्दां थंय सारको रिस्पॉन्स मेळना. तेन्ना तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन आमकां सांगपाक जाय आसलें बाबा आपूण अमूक जाग्याचेर वयता म्हणून. तेणी आजून तक आमकां सांगना आनी तेणी आमकां स्पश्टीकरण दिवपाचें खंय गेले ते. व्हिडिओ कडेन ते कांयच आपल्या कामा खातीर आमच्या जांग ना. ते पर्सनल कामा खातीर गेले. हें आमकां सगळो न्यूज मेळ्ळो. तेन्ना हें ताका कळपाक जाय आपूण कितें करता आनी कितें ना तें. आयज जनता पळयता आयज लोकांकाय खबर आहा ते कितें करता आनी कितें ना तें. जर व्हिडिओ कडेन वचांक नाल्यार फायली येयल्या म्हणटात तुमी न्ही, जाल्यार कितें फायली कसले तर? फायली तेणी फायल हायल्या पूण आमी जेन्ना कबाडाक तर चावी विचारल्या न्हू जाल्यार चावी ना म्हणून सांगलें. चावी घेवन गेले म्हणून सांगलें. जो पर्यंत ती हांगा येयना तो पर्यंत आमी हांगासून हलचे ना. पळयतले कितें येयलें तें. की आयज खंय तरी आमची सकाळी एक मिटींग आसतली. ती मिटींग जावन मागीर आमी अशीच बसलेली आनी आमकां म्हणजे सरपंचाक विचारलें की सेक्रेटरी खंय वयता. तर ती व्हिडिओन गेला म्हणून आमकां कळ्ळें. जेन्ना आमी एक फायल पळोवपाक म्हटल्यार काड म्हटलें जाल्यार सर एक स्टाफान सांगलें की लॉक आसा कबटाक आनी ती घेवन गेल्या चावी.
एक्चुअली आम्ही वयता आसतना तिका पळयलें की तिने फायली आपल्या बरोबर व्हेल्ले. आमचे इतलेंच म्हणणें की जे ती खंयसरूय वचो, खंयच्याय ऑफिसांनी वचो, पण फक्त सरपंचाक सांगून वचपाचें की बाबा आपूण वांगडा ही फायल व्हरता. नातर ते फायल व्हरता आसतना ताका ती बूक आसता तेजेर बुकार बरोवन वचपाचें तिणी की अमकी फायल आपूण व्हरता म्हणून. कळ्ळें? आयजूच न्हू अशें कितलेशेच फावटी आमी जेन्ना स्टाफान येता आनी विचारता की सेक्रेटरी खंय आसता. एक एबसेंट मेळटकच आमचें कितें तरी काम आसता हांगासर एक प्रतिनिधी आसल्या कारणान आनी आमी जेन्ना येता हांगासर तेन्ना स्टाफ आमकां सांगता ना ती मातशी थंय देवळा कडेन गेला, मातशी घरा गेला. तिणें आपलें पंचायत म्हटल्यार घर करून दवरलेलें आहाय आनी खंयच्याय टायमार खंयूय पंचायतीन अवेलेबल नासतात ती मोस्टली आमी पळयता तेन्ना आनी रिस्पॉन्सूय सारको तिचो आमच्या वांगडा नासता. आनी आयज ह्यो इन्सिडंट खऱ्यांनीच असो की बरोबर घडोवंक ना आसा. एवरी टायम अशेंच चलतलें कितें एक गव्हर्मेंट ऑफिसर अशीच चलयतली आपली. सरपंचान तिका कॉल केलो आणि सरपंच हो प्रथम नागरीक असता आणि सरपंचाक कितें तरी काम आसूं शकता जे अर्जंट आसा तर तेणी आमच्या फुड्यान 5-6 फावटी तरी कॉल केलेले आसा. जर तेणी एकदांय कॉल रिसीव करूंक ना आसा आणि जर सरपंचान तिका वयच्या पयलीं सांगलेलें की कितें तरी मॅटर आसा जो मातसो कर आनी चल तर तिणी इतके अर्जंटली वयता म्हणून सांगलें की व्हिडिओन आपल्याक आपयला आनी आपल्याक व्हिडिओन वचोंक जाय. इमिडिएटली ती भायर सरून गेली आनी वयताना आमी सगळ्यांनी पळयलें की तिच्या हातांनी 2-3 फायल्स आसल्यो. तर तिच्या हातान जर फायल असली तर तिने पहिले काम सरपंचाक सांगलेले आपण अमकी अमकी फायल घेवन येता कित्याक सरपंच तेन्ना अवेलेबल आसलेलो आनी तो पंचायतीन आसलेलो. तर तिची 2 कामां हितून 2 कडेन ती रॉंग आसा की तिने सरपंचाक सांगतना सारकें सांगना आनी दुसरे म्हणजे जर कितें डॉक्युमेंट जावं कितें पेपर येयल्या तर ते सरपंचाक तिने सांगूंक जाय आसलें. सरपंचाक जर तिका कॉल करतात आनी तिने ती रिसीव करूंक जाय आसलेलें तर ती हांगासर चुकता. ती चुकता तिणी सरपंचाचो कॉल केन्ना खंय केलो. आतां अशें म्हणिना की तेणी दनपारच्या टायमार केलो आनी जेवपाक ती लंच ब्रेकाक गेली अशेंय ना आसा. तेणी 12 सुमार 12:30च्या टायमार तिका कॉल केलेले आसा तर तेन्ना तिणी रिसीवूय करूंक ना आसा. तर तिणी येवचें आनी आपलें कितें तें दिवचें एक्सप्लेनेशन. आयज पंचायतीनसून फायली व्हेल्यात म्हणून तुमचेर आरोप केले तेंचे. हांव नासता म्हटल्यार हांवें सांगलां सुद्दां सरपंचाक हांव ऑफिसान म्हाका 12 दीस 26 तारखेक म्हाज्या तुमकां खबर आसतली एक्सपायर जाल्यार 12 दीस आसा सो 26 तारखेक स्पेशल मिटींग काडटात सो तेका लागून म्हाका भरून दिवचें पडटा. ना ते तेंचें म्हणणें आसा की तुमी पंचायतीन अवेलेबल नसतात ना आणि आयज तुमी खंय तरी फायली घेवन गेल्यात अशे तेंचे आरोप आसा. आनी तेच सदांच हांगा 1:30-2 मेरेन आसता. कोण आसता हे सगळे आणि तेंच्यानी अशें आरोप केला की ती कबाडाची चावी कितें आनी कितें फायलीचे ते तुमी आतां म्हाका सांगा ते तुमीच आतां सांगा कस्टडी माझी काय न्हू ऑफिशियल ना आता तेंचे प्रश्न आसा मॅडम. ना ते तुमकां सांगता न्हू तुमी तेंचे हे जालें माझी कस्टडीन हांव चावी दवरतलें काय ना. आता तुमची मिटींग जाली 11:30 मिटींग जाली म्हाका कितें 2 दीस जाले म्हाका सांगलेलें सरान बरोवन घाल ते कित्याक आमकां ऑर्डर काडूंक जाय सो हांव थंय दिलें. ओके हां मागीर हेतून कितें आतां अशेंच आसा जेन्ना तेंच्या भाशेन जायना ते म्हाका हांव आरोप करता की ते म्हाका सांगता की जी फायली रोखडे दिया म्हणून सांगता. आयजच जाली आयज तशें हांव कशें म्हाका म्हणून म्हाका बरोवपाचें हें ना. आता तेंचे आरोप आसा की तुमी पंचायतीन नसतात अवेलेबल. म्हाजे हांव सदां आसता तुमी आयज हांवें सांगून गेला हांव तांकां सांगून गेला सरपंचाक सांगा हांव सांगून गेला. सरपंचान तुमकां कॉल बी केल्ले आनी तुमी रिसीव करूंक. अरे बाबा म्हाका सांग हांव आतां तुमी आतां बघला न्हू पायलटानसून येयला म्हाका गाडी चलोवंक येना सो हांव थंय तुमकां खबर कोरगांवसून हांगासर बशीन आसता म्हणून म्हाका थंयसर अडकोन रावचें पडलें. ओके आतां पयला नासतलें तुमी की पायलटा वयल्यान येयला ते. ओके.